संदेश दिवपी फ्लोट असलो त्याच्या फाटल्यानूच किंग कॉंग येता। निश्चितूच या फावटी चडशा लोकांनी पर्यावरण काळजी पोटी सेव्ह नेचर असे संदेश दिवपी हे फ्लोट तयार केल्लेले आसात। या कोविडाच्या काळात लोकांक कळून येल्ले आसा की पर्यावरण आमच्या खातीर कितले महत्वाचे आसा। तेका लागून या फावटी चडशे जे फ्लोट पळयले ते पर्यावरणाचो संदेश दिवपी फ्लोट आशिल्ले। सुंदर अशे वाघाचे चित्र, हरणांचे चित्र, त्याच बरोबर झाडां पळोवपाक मेळटात। फाटल्यान व्हडलो किंग कॉंग एक आसा। आदिवासींचे वस्त्र परिधान करून आदिवासी अशे मदीं मदीं नाचतना दिश्टी पडटा। हळूहळू आता फ्लोटांचे जे आगमन आसा ते वाडपाक लागला। हेज्या फाटल्यान आनिकूय फ्लोट आसूं येता। सगळ्यात पयलीं किंग मोमोचो फ्लोट गेलो, तेच्या नंतर 2-3 फ्लोट येवन गेले। सेव्ह ट्रीज, सेव्ह नेचर अशे संदेश दिवपी फ्लोट गेले। आनिकूय फ्लोट पळोवपाक मेळटले, हेज्या फाटल्यान आसतले वेगवेगळे। पणजे ब्रिजा कडल्यान नुकतेच स्टार्ट जाल्ले हे फ्लोट आसा। किंग मोमोचो फ्लोट कदाचित खूब फुडें पावलेलो आसूं येता। तेच्या फाटल्यान बरेच 2-3 फ्लोट गेल्ले आसा। सेव्ह ट्रीज, सेव्ह एनवायरमेंट असे संदेश दिवपी फ्लोट आता मे बी फेरी बोटी कडेन पावल्ले आसूं येता। हे आता सध्या अजून कॅसिनो कडेन आशिल्ले फ्लोट नुकतेच स्टार्ट जाल्ले आमकां दिसता। वेगवेगळी जनावरां लायव्ह पणजे तुमी फ्लोट पळयता हो पळयात। एक वेगळेच सॉंग हेणी घेतलेलें आसा। किंग कॉंगाचे सॉंग हेणी घेतलेलें आसा। वेगवेगळे लोक आपापलो फॅन्सी ड्रेस ह्या कार्निवालाच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता। हो एकूच एकमेव कार्निवालाचो दीस आसता जेन्ना लोकांक आपली इत्सा भागोवपाची संद मेळटा। लायव्ह पणजेचो कार्निवाल तुमी पळयतात गोमंतक टीव्हीचेर।